गोंयांत जावपी हवामान बदल आणि वाढपी तापमानाक लागून लोक वेटल्यात। ह्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडटलो जाल्यार झाडां लावप गरजेची। रानां खातें आणि नगर विकास खातें संयुक्तपणान शहरांनी ग्रीन लंग्स उपक्रम सुरू करता। मंत्री विश्वजीत उलयलो। सगळ्या चेअरपर्सन कॉन्फिडन्स घेऊन आणि देशाच्या प्रधानमंत्रीचे एक विजन टू क्रिएट ग्रीन लंग्स विथ इन अर्बन एरियाज आणि अर्बन सिटीचे भितर आम्ही कशें करूं शकता म्हणजे त्यांचे सजेशन घेऊन त्यांची जी कल्पना आहा त्या माध्यमांतल्यान ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। कारण हे ग्रीन हब हे बेश्टे ग्रीन हब न्हू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंटिग्रेट करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री त्याच बरोबर आमचे एक्सपर्ट आमचे PCCF आहा प्लस आमचे सुजीत कुमार डोंगरे आहा प्लस आमची पुराय टीम आणि आम्ही कशें फुडें व्हरू शकता। एक टीम प्रत्येक म्युन्सिपालिटीन आमी करतले अंडर द चीफ चेअरपर्सन। आयज आमचे CCP जे मेयर आहा त्यांचे बी एडवायस घेवन त्यांचे विचारधारा कितें आहा आनी आमी पूर्णपणे पाठिंबो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। ग्रीन लंग थियरी आनी गोवा एक आदर्श राज्य जावंक जाय आनी हें कशें करपाक जाय। जी सुद्दां कडेन जे कितें पयशाच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां बॅकअप करूं शकता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचे बॅकअप करूं शकता आनी जे तेंच्या मनान आहा तेंच्या बद्दल तेंचो शहर तेंची एरिया तेंच्या मनान जे कितें विचारा ते कशें फुडें व्हरपाक आमी फेसिलिटेटर म्हणून आयज सरकार काम करतले। हो सरकार तेंचो सरकार आहा, सरकाराचो कसो उपयोग करून घेवन जाय आमी कन्सेप्ट तेंचे फुडें दवरूं शकता। लास्टाक कन्सेप्ट इम्प्लिमेंटेड फुडें कशें व्हरपाक जाय तेंच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आनी ह्याच तरेन अर्बन डेव्हलपमेंट आनी सगळे CEOs आनी चेअरपर्सन एवरी ऑल्टरनेट मंथ आनी एवरी मंथ एक दोन वरां तरी आमी बसपाक जाय म्हणजे तेंचे सगळे इश्यू टायम टू टायम आमी ते रिजॉल्व करूं शकता आनी ह्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।